गोय राज्य सहकारी बँक आता मल्टी स्टेट उरची ना। बँक दमण दिवा कडल्यान वेगळी काडपाचो वावर निमणे पावणार आसा। रिझर्व्ह बँकेन डिसेंबर 2015 मेरेन प्रास दिला। फुडल्या वर्सा सावन इंटरनेट आणि मोबायल बँकिंग सुरू करपाची तयारी बँकेन केल्या। आयतारा जाल्ले 52वे आमसभेत हे विशय आयले। सोमारा शिवोले ब्रांच उक्ती जाता। फाटल्या वर्सा बँक 8 कोटी लुकसाणात गेल्या। मल्टी स्टेट असल्यार शिखर बँकेचो दर्जो मेळपाक शकना। त्या खातीर गोंय राज्य सहकारी बँकेन दमण दिवा कडसून वेगळे जावपाचें थारायलें। गोंय आनी दमण दिवाच्या वाट्याक कितले शेअर येतले ताची मोलावणी सध्या चल्ल्या। सेपरेट करपाचें आनी ते प्रोसेस जो आसा तो ऑलरेडी स्टार्ट जाला। ती नाफकॉन म्हणजे एजन्सी आसा नाबार्डाची रिझर्व्ह बँकेची, ती एजन्सी सगळे आमचे रिकॉर्ड घेवन हांगा बसून तेंचे हे सगळे इश्यू हे करप चालू आसा। आनी आमकां हे सगळे करपाक डिसेंबर 2015 हो लास्ट डेट दिल्ली आसा RBI। फुडल्या कांय दिसांनी इंटरनेट आनी मोबायल बँकिंग सुरू करपाचें आसा। सोमारा शिवोले बँकेची नवी ब्रांच सुरू जाता। नवी लॉन्च करपाचें म्हळ्यार फक्त एक आमी त्या वर्साक मोबायल बँकिंग आनी इंटरनेट बँकिंगाची वचपाची आमची तयारी आसा। आनी फाल्यां एक आमी ही शेडिंग ऑपरेशन जावचे पयलीं एकच ब्रांच घालतात। फुडें जे ब्रांच घालतले तेचेर आमी विचार करतले आमी घालपाक परवडटा काय ना तें। मायनिंग OTSक लागून बँकेक 25 कोटींचेर उदक सोडचें पडटलें। फाटल्या वर्सा बँक 8 कोटी लॉसात। फाटल्या बोर्डांनी दिल्ल्या OTS आनी बॉन्डांच्या गैरवेव्हारात बँकेचे खंय 156 कोटी बुडल्या। ट्रकांची जी OTS आसा जवळ जवळ आमी 25 कोटी जो इंट्रस्ट आसा तो माफ जातलो। बँक सद्याक जे लॉस आसा ते 45 करोडांचे कडेन आसा। ह्या वर्सा न्ही, ह्या वर्साचे जे लॉस आसा ते फक्त आमचे 8 करोड्स आसा। प्रॉब्लेम जाता म्हणल्यार आमी सगळे वेव्हार करून कितलोसो वेव्हार केला आमी, तरीक आसतना आमी खंय तरी जाग्यार येवपाचें एक पळयताले तें मातशें जायना। कारण तेतून भितर आनी एक प्रॉब्लेम जालें म्हणल्यार मायनिंग लोन। NPA कित्याक वाडले काय म्हण विचारल्यार चेअरमॅन म्हणटा रिकवरी नेम खंय सारके नाशिल्ले। पूण जालें कितें, जेन्ना पळय ते हो एक्ट आयलो त्या वेळार हें प्रोविजन अपॉयंटमेंट ऑफ सेल्स एंड रिकवरी एंड सेल्स ऑफिसर हेचे पावर्सच ना जाले थंय। कितले ते तेन्ना पळय अटॅचमेंट केल्ले लोनी आशिल्ले 3 कोटी 4 कोटीचे लोन आशिल्ले सगळे हायकोर्टान गेले। आनी त्या वेळार ह्यो सगळे केजीस आमकां ड्रॉप करची पडली। आनी फ्रेश आमी आतां हे केजी पळय आसात ते फाटले क्रॉनीक डिफॉल्ट आसात तेंचेर आमी अंडर सेक्युरिटायझेशन एक्ट पळय आसा 2002 ताजे अंडर हें सगळें घातिल्ले कडेन आसा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। बोगदा सडावेल्या पुलीस क्वार्टर्सांची परिस्थिती भयानक जाल्या। पुलिसांच्यो फॅमिली सध्या जीव मुठीन धरून रावतात। एका वटेन कांय कडेन स्लॅबाच्या कुडके कोसळटात, दुसऱ्या वटेन गटाराची सारकी वेवस्था ना। पायपां फुटिल्ल्यान गटार उगड्यार व्हांवता। फाटली 7-8 वर्सां जाली अशेंच चल्लां। PWDचो इंजिनियर म्हणटा रावतल्यांनी फाटली 7-8 वर्सां जाली मेंटेनन्स फी भरूकूच ना। पळयात रिपोर्ट। आमकां भरपूर त्रास जाता। आम्ही कंप्लेंट दिले कोण येना काय ना। आता घरा येऊन पळया आमचे सगळे सिमेंट सगळे फुटिले आसा, ग्लास फुटिला आसा, सगळे फुटिले आसा। कोण येना, कंप्लेंट केली तरी कोणाच पत्तो ना अजून। सगळे वाता हे पाय बी फुटला कोण सांगतलो। आता केन्नाचे ना अरे देव जाले आता कितले वर्ष, थोडे वर्ष ना। आता आम्ही सोडून दिले कित्याक आम्हीच करतात आता प्रायव्हेट हांड आम्ही सोडून दिले कित्याक कोण मनावर घेना कानावर घेना न्हू मागीर कितें उपयोगा। ते कितें आता फाटल्यान सगळे सुटला मरे ते संडासाचे पायप बी सुटला, सगळे उदक वता आणि ते आमचे मेन म्हटल्यार उदकाचे पायप सुटला। तितून ते आता ड्रेनेजाचे ते सगळे मिक्स जाले जाल्यार आमकां एक रोग कितें जावन मरतली कामां आमची। संडासाचे बाथरुमाचे उदीक सगळे असे भायर पडटा सगळे उदीक आणि सगळे गलीज जाला भायर। केन्नाय जाला ते जाले आता वर्स जाते येयले, वर्स जाले। मग तुम्ही कोणाक सांगूंक ना? आम्ही तिथं कंप्लेंट दिला आम्ही कोण एक्शन घेना ना आम्ही एस्टिमेट करून धाडलेले आसा फ्रॉम आनी पुलीस डिपार्टमेंटाक सबमीट केल्ले आसा। तर पुलीस डिपार्टमेंट आफ्टर प्लेसमेंट ऑफ फंड फ्रॉम द पुलीस डिपार्टमेंट वी आर गोइंग टू टेंडर इट। आफ्टर टेंडरिंग वर्क ऑर्डर दिता, वर्क ऑर्डर दिल्यानंतर कॉन्ट्रॅक्टर ते काम करता। घेऊया एक विराम।